फायर इंसिडेंट अरपुरा पुलिस स्टेशन वाले में सौरव और गौरव लूथरा की दोनों की रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल हुई थी, जो कि उसमें ऑलरेडी 13 तारीख के लिए आर्ग्यूमेंट पे रखा है। आज जो कि आईओ ऑलरेडी हाई कोर्ट में व्यस्त थे तो वो नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण ये 13 तारीख के लिए मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए रखा गया है, जिसमें ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा फाइल की गई है। जो एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, आगे कभी भी इसको दोबारा ना रिपीट हो, आगे के लिए फर्दर क्योर करने के लिए, जो कि गोवा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, तो उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई मुद्दा हाउस में उठ रहा है तो उठना चाहिए और डेफिनेटली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो उनका राइट है, जो भी एज पर लॉफुल बनता है, वो विक्टिम्स के पास राइट है अपने आप को करने के लिए। हम लोग उनकी आवाज़ कोर्ट में उठा रहे हैं। बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात चौकशी करपाक स्थापन केल्ल्या मॅजिस्ट्रेरियल समितीन आपलो रिपोर्ट दितना कांय म्हत्वाच्यो शिफारशी केल्यात। शिफारशी पळयल्यो जाल्यार उजो पालोवपी दळाक आतां मेरेन फायर सेफ्टी नेम पाळूंक नाशिल्ल्या आस्थापनांचेर खर कारवाय करपाचो अधिकारूच नाशिल्लो खंय। समितीन शिफारशी केल्यात त्यो अश्यो: मॅजिस्ट्रेरियल समितीच्यो सुचोवण्यो: खंयच्याय आस्थापनाक रेस्टॉरंट वा हेर कित्याकूय ट्रेड लायसन दिले जाल्यार ताची कॉपी फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसीसाक दिवपाचो नेम करचो। उजो पालोवपी दळाक दिल्ले एनफोर्समेंट आनी प्रिव्हेन्शन अधिकारांचो वापर करचो। सगळ्या फायर स्टेशनांनी तांच्या अधिकार क्षेत्रात येवपी आस्थापनांकडेन फायर सेफ्टी एनओसी आसात वा ना ते पळोवचे। फायर एनओसी नाशिल्ल्या आस्थापनांक पंचायत वा पालिके वरवीं नोटीस काडून तांचे ऑपरेशन बंद करचे। मेजन लेक व्ह्यू रिसॉर्टाक फायर एनओसी दितना केल्ल्या इन्स्पेक्शनात त्रुटी दिसून आयल्यात, ताचेर खोलायेन चौकशी करून कारवाय करची। फायर एनओसी घेनात त्या आस्थापनांक शिक्षा वा फायन घालपाची तरतूद ना। फायर एनओसी नाशिल्ल्या आस्थापनांचे रँडम चेक करपाचो अधिकार खात्याक दिवचो, ते खातीर कायद्यात दुरुस्ती करची। फायर एनओसी नाशिल्ल्या आस्थापनांक व्हडली फायन घालपाचो अधिकार खात्याक दिवपाची तरतूद करची। बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाण सोंपले उपरांत फायर फोर्सा भितर आशिल्ले उणाव एक्सपोज, तातूंत सुदारणा करपाच्यो सुचोवण्यो सरकार आतां केन्ना चालीक लायता ताचेर सगळ्यांची नदर। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। काल राती दोंगरार उजो पेटलेलो, कितें एक्चुअली जालें ते? उजो बेस्तो कित्याकूच पेटना। उजो कोणू ना कोणू घालता ग्रास क्लियर करपाक, आनी एक पाट एक प्लेसीस घालता तो क्रीप जावन वयता रातचो। ते रातचे घालता असो तो व्हायट हावसाक वयर बारे बाट म्हणटा पळय थिंगा तो व्हायट हावस ओपन एअर आहा थिंगा रायाक उज पेटलेलो तो रातचो 23:02 आमकां कॉल आयिल्लो। सो इमिजिएटली थिंगा एक्चुअली स्पेस ना, गाडी थिंगा वयर वचोंक जायना। दोंगरार आमच्यो गाडयो वचना, दोंगरार वचपाक थिंगा वे आसना। सो इतलो आतां सुकला तो ग्रास आनी तो पुराय पेट घेवन तो वयर पावलो। सो त्रियासरान आमच्या भुरग्यान ताळो घेवन फायर बिटर म्हणटा ते फायर बिटर घेवन तो जितले प्लेसीस तेंच्या उजो पालोवपाक जाता तितले रातचो तेणें उजो पालयला। एवरी टायम, दीस इज नॉट फर्स्ट टायम, एवरी टायम। आतां राया हे आमच्या दोंगरार कुर्तोरी वयर कितले तो उजो घालता। दुसरी घडणूक ही दुसरी घडणूक, तिसरी चवथी जाली। नमस्कार सगळ्यांक येवकार। सद्याक आमी आसा वास्को कॅनरा बँकाच्या फुडल्यान आनी आमी आयज जो रिपोर्ट घेवन आयला आसा ऑलमोस्ट धक्कादायक एक रिपोर्ट घेवन आयिल्ले आसा, जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की ह्या बँकेन खंय एक 2 दीस पयलीं एक मोठी चोरयेचो प्रयत्न केलो आनी खंय तरी इट वॉज अनसक्सेसफूल, इट कुड हॅव बीन अ डिझास्टर। पूण खंय तरी वास्को वाठारांत चोरयांचो प्रकार मदीं वाडिल्लो, आतां खंय तरी लोक घरां सोडून बँकेच्या फाटल्यान लागले अशें दिसून येता। जे आमकां इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळ्ळा की 2 दीस पयलीं ह्या बँकेचे भितर एक टॉयलेट आसा आनी इट इज मेंट फॉर देअर स्टाफ। खंय तरी ते टॉयलेटीचे ग्रिल्स कापून थोडे लोक भितर येवन खंय भितर एंट्री मारून दे गॉट एक्सेस इन टू द बँक आनी बँकेन पावतकच तांची लॉकराची ती दारां आसा ती तांच्यांनी कट करपाचो प्रयत्न केलो, पूण फॉर्च्युनेटली लोकांची दारां ती एकदम मोठी आसता एंड समवेर देर इज अ लॉट ऑफ सेफ्टी अटॅच टू द लॉकर आनी एक मोठें लोकांक आशिल्ल्या कारणान दे वर अनसक्सेसफूल, तांकां ते कापूंक मेळूंक ना। बट जी घटना आमी आयज सांगूंक सोदता की ही जी बँक आसा कॅनरा बँक वास्कोन आसा, इट इज इन दी हार्ट ऑफ द सिटी। म्हणजे एक क्रॉस रोड जर आमी धरत, स्वतंत्र पाथ धरीत नाजाल्यार एफएल गोन धरीत, समवेर इन द क्रॉस रोड इट इज रायट इन दी हार्ट ऑफ वास्को सिटी। आनी येदो व्हडलो प्रकार खंय कसो जावंक शकता? हांगा ह्या वाठारान ह्या रस्त्याचेर जायते लोकांचो मुवमेंट आसता, लेट इन द नायट पीपल आर ट्रॅव्हलिंग, पूण खंय तरी चोरांनी एक ह्या लोकेशनाक चूज केलो, एक बँक चूज केली वीच वॉज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। आनी खंय तरी एक परतो आमचे एक प्रयत्न आसा की एक गव्हर्मेंटान खंय तरी CCTV कॅमेरा हे वास्कोन लावचे, की आमी पयलां जायते कडेन CCTV कॅमेरा जे आसा
ते चलना आनी खंय तरी असलो जरी प्रकार जरी जायत इट कूड बी अ डिजास्टर अँड द थीव्स वील नॉट इवन बी कॉट. सो खंय तरी गव्हर्मेंटान एक आपले तर्फेन एक सेक्युरिटी घालची अशी मागणी आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. डिसेंबर 2024 गोंयचो तेन्नाचो लोकायुक्त अंबादास जोशी निवृत्त जाले उपरांत वर्सभर गोंयाक लोकायुक्त नाशिल्लो. आतां बॉम्बे हायकोर्टाचो निवृत्त जस्टीस संदीप शिंदे गोंयचो फुडलो लोकायुक्त म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या. नवीन लोकायुक्त हा पयलीं जस्टीस संदीप शिंदे महाराष्ट्रांतले हायकोर्टाचो जज आशिल्लो. ताजे आमची जी रिकमेंडेशन कमिटी हांव आनी LOP आहा ताच्या भितर सिलेक्शन जालां. वी आर सेंडींग फॉर द हायकोर्टांतल्यान आयल्या उपरांत तांची अपॉयंटमेंट ताका मेळटली. बाकीचो प्रोसिजर जाल्या उपरांत लोकायुक्त अपॉयंट करता. कितले दिसांनी जातले? हे टॅक्स हायकोर्टा कडेन वता. ते 2023 मेरेन बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून आशिल्ले. महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटलाच्या नेतृत्वाखाला जाल्ल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारान कार्यवाहीक नेमिल्ल्या समितीच्या अध्यक्षपदाचेरूय ते आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लँड कन्वर्जन, कसिनो आणि हेर ज्वलंत विशयांक हात घालीत निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोच्या नेतृत्वाखाला आयतारा पणजे सभा जाली. मोठ्या प्रमाणात जावपी जमीन कन्वर्जन धरून हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर सभेत चर्चा जाली. सभेच्या म्हत्वाच्यो मागण्यो घेवन रिबेलो बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळो. टाउन प्लॅनरान 23 एक सर्क्युलर काढलो. हो सर्क्युलर फॉर हिल कटिंग आनी आमी सांगला हो इमिजिएटली विड्रॉ करात म्हणून. बिकॉज टाउन प्लॅनर हक्क आसना हो सर्क्युलर काडपाक. द टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज अलाउइंग द चेंज ऑफ कॉन्ट्रोल. सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियान कॉन्ट्रोल प्लॅन तयार केल्या. आता ते बायपास करून प्रायव्हेट आर्किटेक्ट आपल्या प्लॅन दितात आणि बेस्ड ऑन दॅट टाउन प्लॅनिंग तेमकां क्लियरन्स दितात. आमचें म्हणणें इमिजिएटली हो फाटीं घेयात. रिकन्सिडर ऑल परमिशन्स ग्रांटेड विदाउट कन्सिडरिंग दी कॉन्टर प्लॅन ऑफ द सर्वे जनरल ऑफ इंडिया and for the moment stay all construction. म्हाका दिसता तेका समजून आयलें आमकां सांगता म्हणून. आय हॅव शोन हिम द सर्क्युलर. हांवें तेका दाखयला कायदो कितें तो PMA बद्दल आमी तेका दिला. फक्त हांव उलयला एक पॉयंट. दिस पॉयंट लेट हिम कन्सिडर. टायम आसा बट वन पॉयंट उलयला की दीस मस्ट बी डन फोर्थ जातली बेगीन कर. हांव इतलें म्हणूं शकता CM अंडरस्टूड द पॉयंट. रिप्रेझेंटेशन आयला पळयता आनी मागीर फुडलो निर्णय घेता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. म्हाका तेंच्यांनी तेंचें रिप्रेझेंटेशन म्हाका दिलां. तें रिप्रेझेंटेशन आय विल गो थ्रू इट आनी ताच्या उपरांत मागीर पळयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नोकर भरती आयोगा वरवीं PWD खात्यात वेगवेगळ्या पदांचेर भरती केल्ल्या बिरेस्तारा नेमणूक पत्रां भेटयलीं. तरणाटे आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्र्याचो कानमंत्र. आज तुमी सिलेक्ट जाले. हो ट्रान्सफरंट प्रोसेस तुमी लोकां मदीं उलोवपाची गरज आसा. तुमी उरलेल्या भुरग्यांक हाज्या बद्दल सांगपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता की उरलेल्या भुरग्यांची आस्त वाडपा खातीर तुमी सरळ सांगपाक जाय की कितल्या ट्रान्सफरंट रित्या तुमी सिलेक्ट जाल्या. आजुनूय बी हे सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे जे चिन्नी चोर जांकां आमी म्हणटा अशा पद्दतीचे लोक आपूण काम करता कोणी अशे जर भोवात आसत जाल्यार तांकां ठेचून काडपाची गरज आसा. विदाउट मेरीट देर इज नो एनी सिलेक्शन्स आनी मेरिटाचेरूच हें सिलेक्शन जाता हाजी क्लियर मेसेज तुमी सगळ्यांच्या मदीं दिवप ही गरजेची आसा. तुमी पळयलें आसतलें की फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळाक गव्हर्मेंट ऑफिसराक सस्पेंड करपाक आनी टर्मिनेट करपाक सुद्दां म्हजें सरकार फाटीं फुडें पळयना. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात 20 ते 25 लोक वेगवेगळ्या केसींतल्यान सस्पेंडूय जाल्ले आसा. CR हो स्पॉयल करचो न्हू किंवा कसल्याच आमिशाक बळी पडून मेळिल्ली सर्वीस हातांतली गमोवची न्ही. आतां पर्यंत ह्या म्हाज्या टेन्युअरांत म्हाका दिसता 20 एक जाण तरी अशा पद्दतीन सस्पेंड जाल्ले आहात. ज्या जाग्याचेर तुमकां पोस्टींग मेळटलें पयल्या दिसाच्यान ट्रान्सफरी खातीर येवं नाकात. नाजाल्यार आमदार आनी मंत्र्यांक घेवन रोखडेच परत एकदां म्हाका हांगा ट्रान्सफर दी आनी म्हाका हे डिपार्टमेंट दी. चुकून जर आयले आसत तुमी जाल्यार तुमकां वयल्यान काडून तुमकां आनिकूय पयस घालतले. हांव स्पश्टच सांगता आमी पोस्टींग दिता आसतना तुमकां खंयसर तुमच्या रावता त्या प्लेसीचो विचार करूनच दिल्या. आमी अशें न्ही जो कोण पेडण्यां रावता ताका काणकोणा घातला हें केन्नाच जावंक ना. ताका ताज्याच तालुक्यांत हें पोस्टींग दितले. ताज्या तालुक्याच्या भायर पोस्टींग दिवचें ना. पण घरा कडेन पोस्टींग मागोवं नाकात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
गेल्या महिन्यात डिचोलीच्या पोलिसांक भारतातलो 5वो क्रमांक म्हणून बऱ्यापैकी काम करता म्हणून त्यांचे नाव घोषित केले. बऱ्याचपैकी सांखळे बिचोले मये वाठारांत तोतिया पोलीस त्याचबरोबर चेन स्नॅचिंगाची गजाली वावरताली आणि खूप घटनाय या हेतून काल डिचोली पोलिसांची सांजच्या वरांचेर डिचोलचे PI विजय राणे यांच्या अध्यक्षतेखाला टीम वावरताली आणि त्या टिमी भितर काल अस्नोडा अडवल पाल्या रोडाचेर तांकां संशयीत म्हणून 2 जण सापडले. स्वतः त्या फुडें वचून तांकां गाडी हाडून तांकां विचारपाक म्हणून फुडें पावले आणि तितक्यान ते गाडयेच्या फुडें पावतकीत पुलीस म्हणून ते 2 जण जे आशिल्ले तांकां ते अचानक भिवून थंय पळपाचो प्रयत्न केले. त्या पळपाच्या प्रयत्नान पुलिसांनी तांकां धरलेच. त्या उपरांत जेन्ना तांकां शोध त्यांच्या ज्या गजाली त्यांच्या कडल्यान घेतली, बायक घेतली आणि त्याच्या उपरांत बाईक जी त्यांच्यानी घेतली त्या बायकीची सुद्धा त्यांच्याकडे चोरीची बाईक आली ही सुद्धा माहिती समोर येयली. त्यांच्याकडे चेहऱ्याचे मास्क मेळ्ळे, मास्काच्या उपरांत कागद असले, कागद पुंडा म्हणजे भितर गुणे आशिल्ले जे तेच गुणे ते आणि कागद यूज करताले. जेन्ना बायला जेन्ना भांगर काडून दिताले ते परतेक तेच फातर त्या कागदान गुणान तांकां रिटर्न दिताले. या हेतून परत काचेच्यो बांगडे मेळ्ळो आणि डुप्लिकेट ID कार्ड मेळ्ळे. जो पुलिसा भितर दाखयता तसले डुप्लिकेट ID कार्ड तेंच्यांनी करून दवरलेले आणि आपूण तोतिया पुलीस म्हणून वावरता. ह्यो गजालीसून काल डिचोली पुलिसांनी तांकां 2 जाणांक सध्या अटक केली. मिरज सांगली महाराष्ट्र हांगातलो गुलाम शिरा जो 40 वर्साचो एकट्याक धरलेलो आहा. त्याच बिदर कर्नाटक हांगातलो असदुल्ला अफजल अली म्हणून एका धरलेलो आहा. पळयत राहा प्रुडंट मिडिया, स्टुडंट सिद्धार्थ कांबळे. Question is not of me being MP. I'm just like an ordinary citizen. I had contested elections. I had all the documents. And the ECI went through all the entire scrutiny and they were satisfied, and that is how my nomination was through. Just a year back. And now you are telling me to prove the same documents. So it's an irony. The serious thing is, what about those citizens, the common man who you are going and telling him to prove? Elderly people, from where will they get documents? You should have had a support system, sort of a help desk. Whoever is having a problem, come, we will trace out. What happens to those common men who have no access, elderly people who have no access? A means assembly and C means constituency. A/C. Now who the hell knows that AC stands for assembly/constituency? So these are the small things where they have made a person's or a voter's means of feeling difficult. It is a flawed system. People who may be less educated, where do they go? There has to be a system. You cannot tell a citizen, prove yourself that you are a citizen. You are trying to prevent a person, a citizen, from casting his vote. Who is paying taxes, and you ECI officials and government officials are getting a salary. सरकारान बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेचेर केल्लो मॅजिस्टेरियल रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागला. बर्च क्लबान केन्नाच उजो पालोवपी दळाची फायर NOC घेवंक नाशिल्ल्याचे रिपोर्टांतल्यान उक्तडार. ह्याच प्रॉपर्टीत आशिल्ल्या मेजन रिसॉर्टाच्या फायर NOCचेर ते आपलो कारभार चलयताले. ह्यो NOC दितना घर नंबराचेर खेळ चलिल्लो म्हूण दिसून येता. उजो पालोवपी दळान बर्च बाय रोमियो लेन वा तांच्या कंपनीच्या नांवान केन्नाच फायर NOC दिवंक ना. उजो पालोवपी दळान 2004 सावन आतां मेरेन त्या प्रॉपर्टीत आशिल्ल्या मेजन लेक व्यू रिसॉर्टाक फायर NOC दिल्या. सध्या नव्यानूच दिल्ली NOC ह्या रिसॉर्टाच्या 65 रुमां खातीर म्हण दिल्या, तिवूय खोसलाच्या नांवान. इतले दीस रिसॉर्टाचें इन्स्पेक्शन करतना कुशीक आशिल्ले उदकांतले रेस्टॉरंट आनी आतां आशिल्ले क्लब ते स्ट्रक्चर ऑफिसरान पळोवंकूच ना. NOC रिन्यू करतना अधिकाऱ्यान सारकें इन्स्पेक्शन करूंक ना आनी ताच्या चुकीच्या रिपोर्टाचेर खंय खात्यान कसलेंच व्हेरिफिकेशन करिनासतना NOC रिन्यू केल्या. रिसॉर्टाच्या प्रॉपर्टींतल्यान बर्च क्लब आसा त्या स्ट्रक्चरा मेरेन वचपाक पूल बांदिल्लो आसा. उदकांत आशिल्ल्या स्ट्रक्चरांत रेस्टॉरंट चलता हें केन्ना लक्षांतूच येवंक ना हें मान्य करप कुस्तार समितीचें म्हणणें. 1996 ह्या स्ट्रक्चरांत रेस्टॉरंट चलतालें. ताका जाय ते सगळे परवाने रिसॉर्टाच्या नांवाचेरूच मेळटाले म्हूण रिपोर्टांत कळटा. फायर ऑफिसरान इन्स्पेक्शना उपरांत प्रॉपर्टीची कांय म्हायती सारकी दिवंक नाशिल्ली. उजो पालोवपी दळ फायर सेफ्टी NOC दितना खोलायेन अभ्यास करिनासतना अश्योच NOC दिता हें चवकशेंतल्यान उक्तडार. आतां हें पळयात. बर्च्या कडेन स्वताची अशी फायर NOC नाशिल्ली कारण तांणी ती केन्नाच घेवंक ना. मात मेजन रिसॉर्टाच्या फायर NOCचेर 502/1 असो घर नंबर आसा.
त्याच घर नंबराचेर पंचायतीन त्या उदकांतल्या स्ट्रक्चराक त्या वेळार चालू आशिल्ल्या ब्लू लगून रेस्टॉरंटाच्या रिनोव्हेशनाच्या कामा खातीर ह्याच 502/1 घर नंबराचेर NOC दिल्ली. आता हें पळयात. 2023 हडफडे पंचायतीन बर्ज नायट क्लबाक दिल्ल्या ट्रेड लायसनाचेरूच तोच 502/1 घर नंबर दाखयला. ही NOC पंचायतीन बर्ज क्लबाच्या कंपनीक दिल्ली, मेझन रिसॉर्टाक न्ही. मॅजिस्टेरियल समितीच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर खात्यान आपल्या 2 C क्लास स्टाफाक कारणां दाखय नोटीसी काडल्या. मेझन रिसॉर्टाक मे म्हयन्यांत दिल्ल्या फायर NOCचेर उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकराची डिजिटल सय आहा. आता हो सगळो प्रकार घडपाक हे दोनूच अधिकारी जबाबदार? तांकां तोंडी ऑर्ड कोण दिताले काय? आनी ते व्हडले अधिकारी आयज खंयच रिपोर्टांत कित्याक सापडना? अशे बरेच प्रश्न उपरासतात. इतल्या मजगतीं उजो पालोवपी दळाच्या एका खरेदी वयल्यान संचालक नितीन रायकराचेर विजिलन्सांत केस. ताचेर विजिलन्स खात्यान संचालका कडेन 8 दिसां भितर फॅक्च्युअल रिपोर्ट मागला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयभर लँड कन्वर्जनाचो बोवाळ. कांय दिसां पयलीं लँड कन्वर्जना आड हरमला महारॅली जाली. ते उपरांत DCP मंत्री विश्वजितान ट्वीट करून हरमला जाल्लें कन्वर्जन फाटीं घेता म्हूण सांगलें. बुधवारा मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान आनीक एक प्रकार उजवाडाक हाडला. पेडणे तालुक्यांत खंय TCPच्या 17(2) आनी 39A कलमा खाला वट्ट 60 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट जाली. 238 प्रॉपर्टीज कन्वर्ट जाल्यात. टोटल कितलो एरिया जाता हो? सांगता 238 प्रॉपर्टी आनी नांवां पळयशात जाल्यार सगळे भायले नॉन गोवन आहात आनी एरिया बारीक ना. 1,50,000 2 लाख ही एरियाज कन्वर्ट जाल्या आनी हेतून शेतांय इन्क्लुडेड आहात, परत CRZ एरियाज इन्क्लुडेड आहात, परत दोंगर NDZ हे तुम्ही पळयता आसतले सगळे हे जाला ते सगळे हे सायडीन पळयात हे तुमकां दिसता आसतले हांगासर हे सगळे NDZ सगळी प्रॉपर्टीज आनी टोटल एरिया जाल्या पेडणे तालुक्यांत ती 60 lakhs 60 लाख स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाता. 60 लाख. आनी आमी पेडणेकर आहात ते कोण उगी रावचे ना, कित्याक हे गोष्टी आहात ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. डिपार्टमेंट हे अन्याय करता आमच्या पेडणेकरांचे फुडें त्रासदायक आहा आनी आमकां लोक हे म्हणजे एज अ MLA आनी फाल्यां सकाळी इलेक्शन्स नासता तेन्ना दारार आमकां लोक उबे करून घेवन आमकां चपलांनी मारतले हे जर जायत जाल्यार. सो हे करपाक जायना आनी हे रिवोक जावपाक जाय म्हणून आयज हांवें रिप्रेझेंटेशन म्हाजें दिल्ल्या ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पेडणे तालुका आनी हे बेगिनात बेगीन कॅन्सल जावचें जाय. आमी दिवन 15 दीस आनीक दितात. आमी आमचे थोडे भावाक पयर फाटल्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तेंच्यांनी 11 तारखेक आमी एकठांय जातले म्हटलेले भगवती देवळा कडेन. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला आयज CM कडेन हांव उलयतां, CMाक हे दाखयता आनी हे CMाक आमी टायम ड्युरेशन दिवया 15 दिसाचो. 15 दिसान जायना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें करता, पूण आमी हे रिवोक केल्या शिवाय उगी रावचे ना. मजगतीं मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण कितें तें पळयता. म्हाका तेणी निवेदन दिलां, आय विल गो थ्रू दॅट आनी कितें आहा तें पळयता. ताच्या उपरांत मागीर TCP डिपार्टमेंटाक धाडून दितलो. आय विल गो थ्रू इट. मजगतीं आमदार जी तारोलकरान 60 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केला म्हणून दावो केल्लो चुकीचो. फकत 2.5 लाख जमीन कन्वर्ट लोकांक मिसगायड करचे न्हय. TCP मंत्री विश्वजिताचें ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्र सरकारान सुरू केलेल्या नक्षा ह्या पायलट प्रोजेक्टा खाला गोंयच्या 3 शारांनी लँड सर्वे जातलो. लँड रेकॉर्ड्स डिजिटलायज करपाच्या हेतान हें म्हत्वाचें पावल. Basically, this survey is based on drone survey that we're getting a drone image which is given by Survey of India and on which we will be basing our records, and we are going to do a lot of correction work which is left undone by the Survey of India, which we have to do by doing ground truthing, by giving intimations to all the household owners, and by that information we will come back to them and give them even individual notices later, and then we will actually come and do their actual property boundaries. At the moment we are doing the road boundaries, that's the outer boundaries, and within about 2 weeks time, like we will then again come back to give them the individual notices to go and complete their plots basically. We will be actually trying to give you all a physical notice also when we are coming to your boundaries, and we will be giving this, and ultimately when we complete it, we will be keeping it for your public objections. Okay, so now you all have time, and today that I have already notified also, you all have time to visit my office also, and through your, if you have somebody living around or something that said that okay, what is the survey, everything, you all can come and take your information, and then when you will come back to us. Now see, today when you see today's record also, Azunparent people have their Form Bs, and they have still not done the Form D. Does it mean that the land is gone away? No. People are coming even today and submitting their documents, and then we are confirming the property in the rightful owner, right? So similar way, this also will have the provision wherein they will come back to us and we will correct it. We'll leave it undone at the moment. Satyakam, we will have to keep it pending. That particular parcel will remain pending.
that it has no URPro card. Okay. Because URPro card is having mandated fields which I will not be able to capture. That you can keep pending till how many days? Like there is any? There's no in the bar. period? There's no bar in that. there We is will keep it pending. Okay, fine. We'll keep it pending, and they will come and submit the documents. We will then again address it, and we will give it to the right owner. You are not going to close that. Not going to close. We'll not going to close it. Yeah. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि साहिल मांद्रेकार. मंगळारा इंटरनेट केबलाक घुस्पोवन वीज खात्याचो उपसंचालक पडलो. वीज खातें पुराय गोंयभर कारवाय करतलें. उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाचेर मडगांवां लायटीच्या पोलावेल्या इंटरनेट केबलांचेर वीज खात्यान कारवाय सुरू केल्या. कलेक्टरान ऑर्डर इश्यू केल्या की कोणाक तरी प्रॉब्लेम जालो म्हणून आनी काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर केबलाक लागून पडलो म्हणून दॅट इज ते आनी हे 3 केबला वयर सगळे अंडरग्रावंड केला 3 केबला वयर आनी तांणी 1 रुपया भरूंक ना कोणेच पयशे भरूंक ना सगळे इल्लिगली चडटात आनी करतात. आतां वी रजिस्टर एन FIR. आतां मडगांव पुलीस स्टेशनार आमी बरयतले FIR दितले कोण आतां पडतो चडलो जाल्यार ताका भितर इल्लिगल हे एका कोणाकूच येना खंयचोच केबल तूं वळखून दाखय मा हितून कोणाचो केबल तूं वळखता जाल्यार खंय येता केबल कोणाचो केबल वळखता कितें नांव केबल वळखता एकूच पॅक हे तूं वळखता जाल्यार सांग म्हाका. हे कसं इंटरनेट केबल ते सगळे इंटरनेट केबल एका कोणाक वळखता जाल्यार दाखय तूं. फूल गोवा चलतली आता हां एंटायर गोवा चलतली. एंटायर गोवा करतले आमी म्हणजे एक कडेन जे जसो टायम मेळटा तसो करतले. हांव करूंक जाय हरशीं ते डिपार्टमेंट बाकीच्यांनी करूंक जाय ते करना म्हणून म्हाका करचें कित्याक म्हाका स्टेबिलिटी लागता. हे 4 नटांचेर आहा एका 3च परमिशनान 3 आहात केबल उबारपाक पूण अजून परमिशन कोण घेना आनी हप्ते कोण खाता आनी कितें करतात काय म्हाका खबर ना. म्हाका फोन येतात हे कडले ते केले हांव कितें करपाक. काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर पडलो. सो इट इज रीच हे पळय कशेंय केबल सोडटा रस्त्यार आनी गॅरंटी कोण घेना.